डिपार्टमेंट येवपाचें कारण असलेले की गाराणे आमकां जे फेस जाता, आमी जे प्रॉब्लेम फेस जातात पेडणेकार, हे तेंच्या नजरेक हाडून दिले. कित्याक कंप्लेनी करून करून खूब कितें कितें जालें, पण आमकां अजुनूय सोल्युशन मेळूंक ना. सो आमी एक म्हटलें गाराणे, आनी ते आमकां एक जाय आसलेलें कितें अप टू मे एंड पर्यंत कितें तेंच्यांनी हें केलां, प्रोजेक्शन केलां, हेचेर तेंच्या म्हायती करून घेतली. कारण हे जे 2-3 म्हयने आतां उरल्यात आमचे सगळे ते म्हत्वाचे आसात. आनी येई सोमान नाईक साहेब तसेच त्यांचे बाकीचे अधिकारी असले, त्यांच्यानी सुद्धा बरी माहिती दिली आणि त्यांच्यानी आमकां एक शब्द दिला, हे 2 महिने मातशे सोंसा, पण हे सोंसच्या पयलीं म्हटलें तुमी जरा तुमच्या त्या ऑपरेटर आसा तांकांय सांगा जेणे करून आमकां व्यवस्थित पाणी मेळटलें म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी टँकरान पाणी म्हणजे विदावट हे चालूच दवरतले म्हणून सांगला. सो जर कोणाक गरज आसा टँकराची जाल्यार तेंच्यांनी कळोवचें ते हेका, नाल्यार आमकांय कळोवचें, आमी तांकां कळयतले अशें आसा. सो सादारण आयची एक मिटींग बरी जाली आणि तेंच्यांनी एक सांगला, येता त्या फुडल्या वर्सा तुम्ही ह्या प्रॉब्लेम घेवन येवचेच नाही अशी आपल्याक आशा आसा. आणि आमी अशेंच मागता की आमकां हे प्रॉब्लेम घेवन थंय येवचें न्ही. तेंच्यांनी म्हटलां तुमी टायमींग वाडोवपा खातीर येतलेत, त्याच्यासाठी येवपाक मेळत जाल्यार बरी दिसतलें. पण ह्या 2 म्हयन्यान आमकां प्लीज ह्या डिपार्टमेंटान आणि सरकारान स्पेशली जंय स्पेशली प्रॉब्लेम जाणवला कितें आसा, इलेक्ट्रिसिटी बंद जाता म्हणून प्रॉब्लेम आहा, थंय जनरेटर जर सप्लाय जर जाती त्या डिपार्टमेंटाचे वॉटर पंपाक जाल्यार हो इश्यू येवचो ना. कारण होच मेजर इश्यू आसा. सो सरकारान म्हणजे स्पेशली गव्हर्मेंटान हेचेर विचार करून जनरेटर इमिजिएटली सप्लाय करून ते वॉटर पंप रेग्युलर दवरचे. हे एक म्हाजे तांकां एक म्हणजे एक आव्हान आसा आणि एक रिक्वेस्ट आसा. आणि मोपा बद्दल बोलताना तेंच्यांनी आज एक क्लॅरिटी दिली आमकां, सगळ्यात म्हत्वाची म्हणजे मोपा पाणी हे आमचे वॉटर डिपार्टमेंट दिना म्हणून. ही एक बरी क्लॅरिटी असली, कारण तेंच्यांनी सांगलें ते वॉटर म्हणजे ते रॉ वॉटर डिपार्टमेंट ह्याच्या कडसून WRD कडसून घेतात. सो तांकां तेंचे कांय हे ना. आमच्या मनात एक प्रश्न आसलेलो की एअरपोर्टाक पाणी गेलें, एअरपोर्टाक पाणी व्हरतात. हो प्रश्न खरो आसलो, पण त्याची आज आमी क्लॅरिटी करून घेतली. सो म्हाका दिसना तो आसा इश्यू, कारण ते WRD तांकां पाणी दितात. हेच WRD जर आमकां पाणी दित आणि हांकां जाल्यार आमकां फायदो जाता. येणाऱ्या टायमामध्ये हे 2 महिन्यामध्ये बरेचसे तो 15 MLDचो प्रकल्प जावपाचो आसा अशें तेंच्यांनी सांगलां. आणि हे 2-4 दिसात मिनिस्टर येतलो तेन्ना बरेचशे क्लॅरिटी जावपाची आसा अशें तेंच्यांनी आश्वासन दिलां. बराबर वाडटल्यो. म्हणजे आयज प्रत्येक जाग्याचेर नवीन नवीन घरां जायत आसात आनी सरकार सेल्डीड मारता, नवीन घरां परमिशनां दिता. पण त्या जाग्याचेर उदकाचो सोर्स कितें आसा की त्या लोकांक जे नवीन नवीन बिल्डिंगे उबे रावता तांकां उदीक मेळटलें काय, आनी तांकां उदीक दिल्लें जाल्यार आमचे जे लोकल लोक आहा इतलीं वर्सां रावता तेंचेर अन्याय जातलो काय हाचो मातूय विचार करिनासतना ही बराबर. आनी आतां अशी डेव्हलपमेंट जायत रावतली आनी हेचे फुडें आनीक हॉटेलां येतलीं, 5 स्टार हॉटेलां येतलीं, सगळे पेडण्यान येतले. पूण त्या खातीर सरकार जे हे PWD डिपार्टमेंटाक हेल्प जाय तशी हेल्प करतना खंयच दिसना. आयज जायते प्रत्येक वार्डाचेर एक व्हडली व्हडली टांकी जाय अशी दिसता, पूण तेंचे कितलेशींच वर्सां आमी येता आनी हेंचे कडेन झगडटा. पयलीं हांचे पयलीं वॉल्सन आसले आनी बरें काम करताले, सगळ्याक ते पावताले. आनी जास्तीत जास्त ते कसो उदकाचो हें करता सॉल्व करचे हाचेर तेंचो रात दीस प्रयत्न आसताले. कितले तापयले सुद्दां जाल्यार ते हें नासतना आपलें काम करताले. आनी आज हे जे आसा हे तशेंच काम करतले अशी अपेक्षा आसा. पूण जे फुडें जे आनीक जी डेव्हलपमेंट वाडटली, घरां वाडटली, तेतून जर सरकारान आतां लक्ष दिवंक ना, फुडल्या 10 वर्सांक कितें जातलें हे आतां जर लक्षांत दिनासतना जर सरकार जर आरामशीर रावलो जाल्यार आमकां सगळ्या लोकांक हाचे फुडें डबल पाणयाक लागून त्रास काडचे पडटले. जाका आज 1 दीस 2 दिसांनी एकदां मेळटा, हें जर अशें चालू रावलें जाल्यार 4 दिसांनी ताका 1 दीस 1 वर सुद्दां मेळचें ना. इतलें म्हाका एक हें दिसता. केन्ना सरकारान बेगीचे बेगी ही पायपलायन आनी टांक्यो वाडोवपाच्यो. ज्या ज्या जाग्याचेर वाड्याचेर समज जर उंच घरां आसा जाल्यार थंय टांकी बांदपाची, नवीन टांकी बांदपाची, लोकांनी टांक्यो बांदपाक सहकार्य करचें. जर NOC लागता जाल्यार थंय NOC दिवची आनी सरकारान ते NOC घेवन बेगीचे बेगी टांक्यो उबारून लोकांची सोय करची. की फुडलो येणारो जो काळ आहा तो खूब त्रासदायक आसा, की बेगीन बराबर ही डेव्हलपमेंट जायत वयतली पेडण्या तालुक्याचे एअरपोर्टाक लागून आनी त्या पाणयाची शॉर्टेज जायत वयतली. आयज लोकांक पाणी आसा पूण तेचो वापर करूंक मेळना. आज जे जर आतां जर सरकारान म्हटल्यार की शेती करची जाल्यार 3 वर्सां करूंक ना जाल्यार तुमची शेती काडून दुसऱ्याक दितले. पूण शेती करतना जर थंय बांय मारतलो एग्रीकल्चर जाल्यार इरिगेशन डिपार्टमेंटाची परमिशन घेवची पडटा. आनी इरिगेशन डिपार्टमेंट म्हणटा भाटकाराची NOC हाडा. आनी
थंय शेतूय करूंक मेळना आनी कोणाक जर बांय मारून उदीक आपूण पितलो म्हटल्यार तीय करूंक मेळना, उदकाची सुद्दां हें ना, सोय ना. तर सरकारान आपूण एक तर आपूण सोय करची आनी जाका खंय बांय मारपाची आसा, जर बांय मारून उदीक तो घेवंक शकता लोकल आनी तेचो शेताकूय उपयोग करूंक शकता आनी आपणाकूय उपयोग करूंक शकता, जाल्यार तेका जास्त एनओसी घेनासतना भाटकाराची एनओसी आहा ह्यो हे करनासतना तांकां दिवच्यो आनी तांकां बरें सहकार्य करचें.